बीजेपीक एथिक्स ना, कसलेच एथिक्स नाका लागना, ते कोणाक बरोबर कितेंय करपाक तयार आहा, पावर एट एनी कॉस्ट. काँग्रेसीक पॉलिटिकल हे ना, स्ट्रेंथ ना रावपाक ओपोजिशनान. आतां हांव हे उलोवंक कित्याक शकता, कित्याक 2022 हांव काँग्रेसीचो प्रिपोल एलाय. इलेक्शन जावन बीजेपी 20 जाले, हांव 1 आशिल्लो, काँग्रेस 11 आशिल्ले. काँग्रेस फुडच्या परस पयलीं एक्चुअली कोणाकूय जर ऑफर आयिल्ली आनी ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली ती म्हाका आशिल्ली. हांवें थंय क्लियर कट सांगलें की हांव प्री पोल येलाय काँग्रेसीचो, हांव 27 मेरेन तांचे बरोबर आसा, हांव हे कांयच करचो ना. आनी हांवें 27 मेरेन आतां इलेक्शन जाय म्हणसर हांव ओपोजिशनानूच आसतलो, हें क्लियर आहा. आतां हे तांचे पक्षान रावपाची कॅपासिटी कित्याक ना जाली, कोणाक कित्याक फुटून गेले? बीजेपी फुटतले, तुमी फुटले कित्याक? सो गोंयकाराक वॉट हॅज दीस इलेक्शन टू ऑफर टू अ गोवन? आतां आमी निवडून आयल्या बी आमी भायर दवर, आमी एक पक्ष म्हणून भायर दवर, गोंयकाराक ऑन प्लेट कितें आहा, मेन्यूचेर कितें ऑफर आहा?